मोगाच्यान युगोस्लोव्हियातून आमच्या भारताक येवन निर्गतिकांक आपणाचीच भुरगीं म्हणले बरी पळोवन सगळ्या देशांत मात्र न्ही संवसारांतच व्हड क्रांती उपजोवन नोबेल पुरस्कार जोडल्या क्रिस्तांवांक तशें आक्रिस्तांवांक सर्वांक भोव मोगाचें जावन आसच्या एका विशेष व्यक्तीचें स्मरण आज आमी करता। ती जावन आसा कोलकाताची भाग्यवंत मदर तेरेसा। तर मोगाच्यान तुमकां समेस्तांक आयच्या ह्या नियाळाक मोगाचो स्वागत मागता। तेरेज युगोस्लोव्हियाच्या स्कोप्जेंत 1910 ऑगस्ट 27 जल्मल्ली। निकोल आनी द्रांदाफील बोजेसिया म्हणल्यार अल्बेनियन जोड्याक जल्मल्ल्या त्या जाणां भुरग्यां पैकी तेरेज निमाणी। पवित्र स्थानांत तिका दिल्लें नांव एग्नेस गोंसा बोजेसिया। आपलें शिकप संपवन 18 वर्सांच्या प्रायर ती लोरेटो कॉवेंताक भरती जाली। जेजूचें ल्हानफूल सा तेरेजाक आपली पात्रोन म्हणून स्विकार करतना तिणें आपलें नांव तेरेजा म्हणून घेतलें। 1929 ती कोलकाताक आयली आनी थंय सेंट मेरीज इस्कोलांत शिक्षकी जावन 16 वर्सांभर वावर तिणें दिलो। 1926 सप्टेंबराच्या 10 तारखेर रयल्यार दार्जिलिंगाक ती पयण करतना तिणेंत सांगचें बरी आपोणे भितरलें आपोणें तिका लाभलें। हें आपोणें दुबळ्यांतल्या दुबळ्यांक खरण्यांनी देवाचो मोग जावचे खातीर जावन आसलें। पिडेस्तांक आनी मोरतेल्यांक खाण मुस्तायकी आनी गरनातल्यांची जतन घेवचे खातीर देव आपणाक आपयता म्हूण तिका भोगलें। आपल्या मेळाची आनी इगर्जमातेच्या वडिलांची परवानगी घेवन 1928 ऑगस्टाच्या 16 तारखेर एक बालदी 2 कापडां 5 रुपये घेवन ती लोरेटो कॉवेंताची भद्रती सांडून कोलकाताच्या झोपड्यांनी या स्लाम्सांनी आनी रस्त्यांनी जिवन आसचे संगी जियोंक ती फुडें सरली। आपलो वावर सारक्या रितीन करचे खातीर तिणें 6 म्हयन्यांची नर्सींग तरबेती घेतली। उपरांत पिडेस्तांची आनी मोरतेल्यांची भोव मोवाळायेन तिणें जतन केली। किडी जाल्ले घाई तिणें मोगान नितळ केले। विणग्या कुडींक न्हाणयलें